नमस्कार. समेस्त गोंयकारांक 59व्या गोंय अस्मिताय दिसाची उर्बेभरीत परबी. गोंयच्या अस्मितायेचो संघर्श फाटली 59 वर्सां पयलींच सोंपलो काय आजुनूय आमचे गोंय आपल्या अस्मिताये खातीर झगडटा अशें चित्र सध्या गोंयच्या वेगवेगळ्या आंदोलनां वरवीं आमकां दिश्टी पडटा. हो आसा आमच्या गोंयच्या प्रजेचो आवाज. रस्त्याचेर देविल्ली ही जनता ही बेश्टी जनता न्हय जाल्यार आमची गोंयची जनता, आमचे निजाचे गोंयकार. वेगवेगळे प्रश्न वेगवेगळे मुद्दे घेवन हे निजाचे गोंयकार पोट तिडकीन सध्या रस्त्याचेर देंवता आसतना आमकां दिश्टी पडटात. माणकुलेशें आमचें गोंय, मात बातम्यो व्हड व्हड धरणांच्यो, आंदोलनांच्यो. जीवनदायिनी म्हादेक वाटयात, गोंयचे नितळ वारे कोळसो हाडून प्रदूशीत करूं नाकात. दोंगर वाचयात, कॅसिनो खातीर न्हंयो प्रदूशीत करूं नाकात आनी महत्वाचें म्हटल्यार गोंय गोंयकारांक खातीर सांबाळून दवरात. खरें म्हटल्यार गोंयकारांच्या ह्या निशेधांक आमी विरोधूय म्हणपाक शकना, कित्याक तर ही एक गोंयकाराची आपल्याच माय भुये खातीर आपले अस्तित्व तिगोवन दवरपाची एक धडपड जावन आसा. फुडाराक जर गोंयच्या विधानसभेतूच बिगर गोंयकारांची सत्ता घुसली जाल्यार खंयचें गोंय आनी खंयची अस्मिताय? लोकांचो हो आवाज आनी हो संताप लोकां मदीं काय अकस्मात आयिल्लो ना, जाल्यार हाका 59 वर्सां पयलींचो एक इतिहास आसा. गोंयच्या जनतेन गोंय तिगोवन दवरपा खातीर केल्ल्या जनमत कौलाचो. गोंयांत पोर्तुगीज राजवट सोंपून गोंय मुक्त जाले उपरांत एक आव्हान गोंयकारांच्या मुखार उबें रावलें आनी ते म्हटल्यार गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करपाचें काय गोंयचें स्वतंत्र अस्तित्व तिगोवन दवरपाचें. विलीनीकरणा विरुद्ध अस्मिताय अशें एक व्हड आव्हान त्या वेळार गोंयकारांच्या मुखार उबें रावलें. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें धोरण आशिल्लें विकास, भाशा, अर्थकरण, जाल्यार विरोधी पक्षाचे त्रिसूत्र ध्येय आशिल्ले स्वतंत्र गोंयची वळख, भास आनी संस्कृती ह्या विलीनीकरणाक विरोध करपाचें कारण. डॉक्टर जॅक सिक्वेरा हांच्या नेतृत्वाखाला युनायटेड गोवन्स पार्टीन ह्या विलीनीकरणाक विरोध केल्ल्यान आमी आयज नेटान नीज गोंयकार म्हणून वावुरतात. हो संघर्श सत्ता मेळोवपाचो नाशिल्लो जाल्यार ती आशिल्ली आमचे माणकुलेशें गोंय राखून दवरपाची एक चळवळ. आयज गोंयकारांचेर हीच परिस्थिती उप्रासल्या. गोंय आनी गोंयकारपण, कारण आमचे दोंगर, न्हंयो, बांयो शाबूत उरतले तेन्नाच आमचे नीज गोंयकारपण अस्तित्वात उरतले, आमचे दायज जिते उरतले. 1967 तो जनमत कौल म्हटल्यार लोकशाहीच्या माध्यमांतल्यान जाल्ली गोंयकारांची खरी जैत. त्या वेळार सरकाराचो न्हय, राजकीय फुडाऱ्यांचो न्हय जाल्यार सर्वसामान्य गोंयच्या जनतेचो कौल निर्णायक थारलो. ना कसले शस्त्र, ना कसलो वार, गोंयकारांचे स्वतंत्र मत थारले खरें हत्यार. सुमार 34,000 मतांनी गोंयकारांनी गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावपा पासत आडयले आनी त्या दिसा आमच्या गोंयाक स्वताचो असो आवाज सापडलो. गोंयाक राज्यत्व मेळ्ळें. कोंकणी चळवळींतल्यान कोंकणीक राज्य भाशेचो दर्जो मेळ्ळो. आयज आमी गोंयकारच न्हय जाल्यार पुराय संवसारांतले लोक आमच्या कोंकणीक मोगाळ भास म्हणून वळखतात आनी हे शक्य जावपाक पावले ते ह्या जनमत कौलाक लागून. हीच वळख आनी व्हड व्हड पावलां फुडें मारता आसतना आमचें गोंय बदलत चल्लां. व्हडले व्हडले प्रकल्प आनी व्हड व्हड गुंतवणुक्यो वाडत चल्ला जाल्यार गोंयकारांच्या मनांत निर्माण जाल्या ती म्हटल्यार अस्वस्थता. ताकाच लागून दिसता की ही आतांची आंदोलनां म्हटल्यार फुडल्या जनमत कौलाची तयारी तर न्हय म्हादय न्हय आमच्या गोंयची जीवनदायिनी, तिका वळोवपाचो षडयंत्र चल्ला. कोळसो वाहतूक खंय विकासा खातीर जाल्यार भलायकेची किंमत कितें? रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रगती खातीर जाल्यार रानां आनी लोकांच्या घरांचें कितें? तळयो बांयो वाटोवपाक चिंबला प्रस्तावीत युनिटी मॉलाक थळाव्यांचो विरोध, मात निर्णय फुडेंच. 1967 गोंयकारांक प्रश्न पडिल्लो गोंय कोणाचें? आतां प्रश्न पडला गोंय कशें राखपाचें. जनमत कौल हो इतिहास न्हय जाल्यार ती एक दिशा. आमच्या पुर्विल्ल्या गोंयकारांनी जनमतांतल्यान दिल्लो एक आवाज आनी तोच आवाज आयज परतून गोंयच्या अस्तित्वा खातीर गोंयच्या रस्त्यांचेर देविल्लो आमकां दिश्टी पडटा. हो एक तर विरोध काय गोंयकारांनी गोंयकारांक मारिल्लो उलो? गोंयकारांनो, जायात जागे गोंयकारांनो.